12 जानेर 2014 गोयच्या बिट्स पिलानी इंजिनियरिंगाच्यो 2 चलयो गोंयांत येवंक म्हूण पनवेल जनशताब्दीन चडल्यो। चलयांकडे अनरिजर्व तिकेटी आशिल्ल्यो, मात बोवाळान त्यो रिजर्व कंपार्टमेंटात चडल्यो। त्या कंपार्टमेंटात संजय आमरे, अमित राजशिर्के आनी सचिन पवार हे तिगूय तवनास आशिल्ले। ते येताले गोंयांत पिकनिकेक। तिगांनी पयलीं बसपाक त्या चलयांक सीट दिलो आनी उपरांत खंय तांचो विनयभंग केलो। तिगूय तवनास आरोपी तांच्या वांगडा सयत थिवी देवले, मात त्या दोगांय चलयांनी मडगांव देवले उपरांत कोंकण रेल्वे पुलिसा कडेन कागाळ केली। बऱ्याच यत्ना उपरांत पुलिसांनी संजय आमरे, अमित राजशिर्के आनी संजय पवाराक सोदून काडून धरले। निमाणे दिवचल JMFC कोर्टान तिगाय आरोपींक 6 दिसांची बंदखण आनी दरेक पीडित चलयेक आरोपींनी 60,000 रुपयांची भरपाय दिवपाची ऑर्डर दिल्या। While posted at Konkan railway police station in the year 2014, we had received one complaint from 2 IITian students in Goa regarding outrage of modesty of a woman while they were traveling from Panvel to Goa. It was a challenging task before us to locate main culprits out of more than 200. Good effort by the police team of Konkan railway police station and our assistant public prosecutor Shivram Patil resulted in giving justice to the 2 IITian students. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।